पेजार फिरगजेंत चलच्या ह्या 242 वर्सांच्या चारित्रेक खुर्सा वाटेक येवचे भाग म्हाका फावो जाला. हांव सिस्टर स्वाती एसी फेरार फिरगजेची आतां वेस्टर्न प्रोविन्सांत काम करत आसा. ल्हानपणार बाबा सांगाता येवन ह्या खुर्सा वाट्यांत हांवें भाग घेतला. अनेक फावटी ह्या खुर्सा गुड्याच्या यात्रेक पयणांत भाग घेवंक आशेवन आसली, पूण तें भाग म्हाका ह्या वर्सा फावो जालें. हर एक आस्तेसवान पात्र घेवन खुर्सा गुडो सोडूंक आनी भक्तीपणान पात्र घेवंक म्हाका एक अवकाश लाभला. वर्सान वर्सा ही खुर्सा वाट नवसनेन भरता आनी आमचो भावार्थ जिवाळ करता. हे यात्रेक पयन आमच्या मालगाड्यांनी सुरू केल्लें भावार्थाचें पयन आनी तांणी केल्ल्या त्या त्यागाचो संकेत. हे भक्तीपण संभ्रमतना आमी तांचो उपकार पावून तांणी दिल्ली भावार्थाची साक्ष जिवी उरोवन दी म्हूण मागया. जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर खुर्सार मरून आमकां सोडवण लाभयल्या. ही भावार्थाची साक्ष सगळ्या संवसारार प्रसारून दी आनी आमी जेजू क्रिस्ताची जिवन साक्षी जावया. म्हाका हें भाग फावो केल्ल्याक देवाक जावं अर्घ. Let us come and worship the crucified Savior.